शुक्रारा पुराय देशावांगडा गोंयांतूय विजय दीस मनयलो. सुमार 60 दीस युद्ध करून कारगिलच्या दोंगरांत पाकिस्तानी सैन्याचेर भारतीय जवानांनी जैत मेळयलें. 26 जुलय 1999 भारतीय जवानांनी ऑपरेशन विजया खाला पाकिस्तानी दुस्मानांचेर जैत मेळयलें. विजय दीस मनोवपा खातीर सैनीक कल्याण खात्यान दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत कार्यावळ करून शहिदांक आर्गां ओंपलीं. 1999 कारगिल युद्धांत पाकिस्तानी आतंकवाद्यांचेर जैत मेळयतना शहीद जाल्ल्या जवानांक मेणवाती पेटोवन मानेस्तांनी आर्गां ओंपलीं. कारगिलाक जैत मेळयतना टायगर हिल भागांत जवानांक बरेच त्रास जाले. थंय झूज दितना चड जवान शहीद जाले अशें मेजर वेणुगोपाल नायरान सांगलें. और जब भी इस ऑपरेशन के बारे में हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले वो टाइगर हिल का नाम आता है, .4660. तो ये टाइगर हिल का जो लड़ाई था ये सबसे कॉस्टली लड़ाई था इस पूरे वॉर. इसके अंदर कैजुअलिटी बहुत ज्यादा थी. 18 ग्रेनेडियर्स, 40 मार्टर हुए इसमें, साथ में 8 सिख जिन्होंने दूसरा फीचर कैप्चर किया टाइगर हिल के साथ में, उनका 35 मार्टर्स हुए. यानी कि 75 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स जो इस लड़ाई के अंदर टाइगर हिल के हमने लूज किया. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर खबरो. इजिदोर काझमिरो झुजे रॉड्रिगीस रायाचो नवो सरपंच म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो. सगळ्या पंचांक विस्वासांत घेवन गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतलो अशें उतर ताणें दिलें. आमगेले जायते रोड जायते हें जालो सारके आमगे राय गांवांत जायते वजीत करून आमगे ती हायवे सो तेजेरी हांव आमगेर मेंबरांक आतां घेवन ऑफिसरांक हांव हें करतलो, इन्फॉर्म करतलो, लेटर करतलो आनी जातलें वयर करून वावरतलो. आनी तशेंच गार्बेज सगळ्यांत चड मेन प्रॉब्लेम आसा. आमकां आतां फॅसिलिटी हायपर मेळटाच्यो सो जितल्यो मेळटा त्यो आनीकय फॅसिलिटी घेवपाक मागपाक गव्हर्मेंटा कडेन हांव सजेस्ट करतलो. ताळगांवां हालींच बायलां खातीर भजन सर्त जाली. सर्त कला अकादमीन आयोजीत केल्ली. हे सर्तींत बायलां पंगडांनी बरो प्रतिसाद दिलो. पेडणे तालुक्यांतल्या स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटीन निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो. 10 शिक्षकांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. सुवाळ्याक शिक्षण खात्याचो कायदो सल्लागार दयानंद चावडीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. शिक्षकाक लास्ट पर्यंत सरत उरतात. रिटायर्ड जालो तर ताका सर म्हणल्यार टिचर म्हणटले. बाकीचो पेशा बाकीचे जे आसात रिटायर्ड जालो की कोण वळखुपाचो सुद्दां नाच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॉमनवेल्थ गेम्सान तिसऱ्या दिसा भारताक शुटिंगात 1 रुपया पदक मेळ्ळें. दादल्यांच्या 10 मीटर पिस्तूल सर्तीत प्रकाश नंजप्पाक हे रुपया पदक मेळ्ळें. भारताची आतां वट्ट 5 रुपया पदकां जाल्यात. 3 भांगरा पदकां सयत भारत मेडल टॅलींत 5व्या सुवातेर आसा. ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड प्रत्येकी 12 गोल्ड मेडलां मेळून पयल्या सुवातेर आसात. जिमनॅस्टिक्सान कॅनडा आनी स्कॉटलंडाचो शेक आसा. ते प्रत्येकी 7 गोल्ड मेडलां सयत 3रे आनी 4थ्या सुवातेर आसा. Goal, a solid 10. What's Nanjappa going to do? 10.9! Wow, fabulous stuff. Just when he needed it. We shall see. Let's concentrate on this now, though. We need Galt to do something spectacular here, and Nanjappa to do the opposite if he's to progress, but the engine looking very assured. 10.3 from Galt. Yep, it's a good one. What can Nanjappa do? 10.7. Oh, he's back down. 10.5 from Nanjappa. He needs more than a 9.4. Yep. 10.4. World class Olympic gymnastics. Well, the show must go on was the track, and she's put on a show here. That's
for sure. Patrizia Bezubenko, originally from Vancouver. Gymnasts are allowed one piece of music with lyrics, but most opting for classical music for ball. Such delicate handling. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.